GSIDC चे कन्सल्टंट मे राहुल देशपांडे अँड असोसिएट्सचे श्री राहुल देशपांडे, ह्या प्रकल्पा खातीर जे कॉन्ट्रॅक्टर सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मे हर्ष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड नाशिक आणि इंटेरियर अँड फर्निचर हेचे कॉन्ट्रॅक्टर मे क्रिएशन इंटेरियर कॉन्ट्रॅक्टर नाशिक आणि ठरलेल्या वेळा भितर हो प्रकल्प व्यवस्थितरित्या बांधून पूर्ण करून सरकारच्या हवाली केल्लो आसा. गांवची उदरगत जावची हे सगळ्यांक कशें दिसता, पूण ती उदरगत अशीच जायना. कोणाचे तरी चिंतना, कोणाचे तरी फुडारकार, कोण तरी फुडें येता तेन्नाच गांवची उदरगत जाता. एक बऱ्यांतलो कोणालो बस स्टँड माशेलान जावचो म्हणी माशेलकारांची स्वप्न आशिल्लें तें आयज पुराय जालें. सरकारान हें बस स्टँड बांदलें, कदंबा चलयताले आनी सगळ्यांत एक म्हत्वाचें काम म्हणजे तुमी माशेलकार करतले, वापर करप, बरे भाशेन वापर करचो आनी दाखोवन दिवचें की वस्तूचो वापर माशेलकार करपाक शकता म्हणून. सरकार लोकांक दिता, पण त्या पद्दतीन लोकां कडल्यान रिटर्न कितें मेळटा काय? आमी पयशांची अपेक्षा करिना, पण दिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्या रितीन दवरप. पयर आमी 32वें घटक राज्य दिन हो मनयलो. गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या पंचायतीच्या सरपंचांक आमी आपयले, उत्तर गोंयांतल्यान दक्षिण गोंयांतल्यान. तेन्ना जे लोकप्रतिनिधी आसा त्या लोकप्रतिनिधीचें कर्तव्य आसा. घडये माननीय मोदीजींच्या सुपरविधी खातीर आमी सगळे जाण दिल्लीत आशिल्ले, पण ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हो कन्सेप्ट दवरून आमी वर्कशॉप दवरलेलो की गोंयांत फुडले वर्सभर हे घटक राज्य दिन ते फुडले घटक राज्य दिन हो ग्रीन गोवा आनी क्लीन. सगळ्याच पयलो अभिनंदन करता ह्या खास करून मार्सेल गांवचे सगळे नागरिकांचे, एकंदरीत प्रियो मतदारसंघातले नागरिकांचे मतदार आणि ह्या वाठारांत जे जे लोक दिनदैनी सातत्यान कनेक्ट आसा तांचे अभिनंदन करता. कारण आजचो लोकार्पण सोहळो हो तांकां अर्पण करता. कारण जे सरकार जे काम जे करता ते लोकांचे हित, लोकांचे भवितव्य आणि लोकांक कसलेच तरेचो त्रास जावपाक जायना होच एकमेव दूरदृश्य. प्रस्तावांतल्या माध्यमांतल्यान बस स्टँड केन्ना कंप्लीट जाल्लो आशिल्लो हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या 2 वर्षाच्या कालावधी भितर ह्या बस स्टँडा संदर्भान संबंध एक चर्चेचो विशय आख्खे गोंयांत जातालो. कारण घडये वेगळी वेगळी आसपाक शकता, पण ते आज कारण कितें आसा हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हजे खातीर न्ही किंवा हांगा बशिल्ले आसा त्या मानेस्ता खातीर न्ही, मुख्यमंत्र्या खातीर न्ही, स्वताच्या भुरग्यां खातीर येणारी जी भावी जी पिढी आसा तांकां विचारांनी मुखार व्हरप हे खूब महत्वाचें आसा. स्वार्थ सोडून परमार्थ गाजप हे खूब महत्वाचें आसा. आणि त्या परमार्थाक जर आमी जगले जाल्यार म्हाका दिसता ह्या प्रियो मतदारसंघान जी जी एक समस्या जी आसा त्या समस्याचेर प्रत्येक मार्ग काडपा खातीर कारण प्रत्येक प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसता. ते सोल्युशन कोण काडपाक शकता जेन्ना आमी इतले मोठे संख्येन हांगा एकामेकाच्या कानाक कान लावन मुखार वतले तेच सोल्युशन काडपाक शकता.